चडांत चड जमनी लागवडी खाला हाडात अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान शेतकाऱ्यांक आवाहन केलां। उदकाचो उणाव भासचो उदका पुरवणी खातीर सरकारान पावलां उबारल्यात। हें तुमकां येवपी काळांत दिसून येतलें। सध्या 200 हेक्टर जमीन लागवडी खाला आसा, आनीक 300 हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपाचो यत्न चालू आसा, अशें सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन पडींग दवरची न्ही, जाता तितकी शेतीची लागवड करची अशें ताचें म्हणणें। मलकर्णे गांव तसो शेतकरी प्रधान असो गांव आसा। ज्या गांवां भितर अनेक वर्सां शेतकरी काबाड कश्ट करून हांगा एक ग्रीनरी फुलयतात आनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तयार करतात आनी स्वताच्या श्रमाचेर आयज आपले प्रोडक्शन करताले आनी तांकां सहाय्य करपा खातीर आयज येदो व्हडलो हो प्रोजेक्ट हांगा जाल्लो आसा। प्रोजेक्टाची कॉस्ट सादारण 30 कोटी रुपया जाता। म्हणूनच आमी सगळ्यांनी जबाबदार नागरीक ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आपल्यो जमनी आसा त्यो अश्योच पडंग दवरनासतना पडीक दवरनासतना आमी परत एक फावटी हे जी कमांड एरिया आसा, इरिगेशन फॅसिलिटीज आसा, जाय ती आमी एक्सटेन्शनूय करुया। हांव 2 फावटी ह्या शेतकऱ्यांक घेवन बसलो, एग्रीकल्चर ऑफिसराक बरोबर घेतले आनी हांवें मागलें आसा की आमच्या सगळ्या इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर ऑफिसर ZDO आसतले हांचे कडेन मागलें आसा की सगळ्या शेतकऱ्यांचें लिस्टिंग करात। ही जी जमीन आसा ह्या जमनीचे मालक कोण आसात जावं रोवपी कोण आसात आनी एकठांय करात। तशेंच आतां विजय सरदेसायान सांगलां तशें ज्याचे कडेन शक्ती ना किंवा ज्याचे कडेन उमेद ना शेत करपाची पूण खूब व्हडली जमीन आसा जाल्यार ती कोणाक तरी दिवया। सरकार इंटरफेरन्स करतले, सरकार एक स्कीमूय करतले, सरकार एखादे वेळ कायदे बदलतले। ज्या जमनीचेर पिकावळ घेता कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा भितर तुम्ही त्या जमनीचेर अधिकार सांगपाक जायना अशे तरेचे प्रोविजन कायद्यान भितर करून हे जमीन लागवडी खाली हाडपा खातीर ताका लीज आउट करपाक जाता। सो कसेल ताची जमीन हो कायदो लागना जावपा खातीर तातूंत भितर कायद्यान भितर प्रोविजन करुया। पूण हे उदक जर इतके मोठ्या प्रमाणात मेळटा 40 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया ओलिता खाली येवपाक शकता। 400 म्हाका दिसता 450 चे तुम्ही प्रोविजन केल्ले आसा। म्हणजे आमी जेन्ना 1 सेकंदाक 500 लिटर म्हणटात तेन्ना 1 मिनटाक 3 टँकर आणि 1 वराक 200 टँकराचे उदक आमी हांगा लिफ्ट करपाक आनी सप्लाय जाता। म्हणजे इतके मोठ्या प्रमाणात आमकां शेतान भितर हे उदक 1 मिनटा भितर सारखे 200 टँकर जर वारयले जर जाय तितकी उदक जाता 1 मिनटा भितर। म्हणजे तुम्ही अंदाज करा की उदक तुमकां केन्ना कमी पडचेच नाही हांगा। आमी तयारी करपाक जाय की ही कशी आमी लागवडी खाली हाडटले ते।